पण सेंट्रलाचो जो बजेट जालो ताका लागून म्हाका उलयन दिसलें हो आसा पेपर आनी ह्या पेपराची केल्या आमी पोती भितूरल्यान कांय ना. ह्या पेपरा भितर जे बजेट आसा त्या बजेटान सगळें बरयलां पण भितूरल्यान कांय ना, पोती रिकामी. गोंयकारांक लागून तेतून कांयच दिलेलें ना. गोंयच्या बद्दल प्रश्नच ना थंयसर. एकूय तेंचो असो विशय ना जेणे करून ते गोंयाक लागून मेळ्ळे म्हणून. आनी सरकार आमचें आसा पळय ते सगळे सायलेंट आसा की आमकां कांय मेळोंक ना म्हणून. ना तेंची स्तुती करूंक तेंच्यांनी, ना आपल्याक कांय ना म्हणून मेळोंक ना, पश्चातापूय करूंक ना तेंच्यांनी. म्हाका एक सांगीन दिसता 12 लाख जाल्या उपरांत ते 12 लाखाचे एका टॅक्स ना म्हणटा. बरोबर आसा, 12 लाख जितकी इन्कम आसा वर्साची ताका टॅक्स ना म्हणून. GST तुमी खंय खंय लायले? दूध, जे भुरगे दूध पितात त्या दुधाक तुमी GST लायिल्ली आसा. दुसरी गजाल आसा भुरग्याचे इस्कॉलाची जी पेन आसा, बूक आहा, कितें कितें वस्तू भुरग्यांक स्कुलाक जे मटेरियल जाय आसता ताका GST लावचें ना म्हटलेलें पण ताकाय बी GST लायली. तिसरी गजाल आसा बाजारान भाजी तांकां सुद्दां प्रत्येक गजालीक एक 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 करून एका एका शब्दाक लागून GST लायिल्लो आसा. ह्या 12 लाखाचे तुमी 1.5-2 लाख तुमी अशें खाता. दुकानांत जर वचत बारीकशे गोश्टी आसात ताका एक्स्ट्रा जे हेजेर बरयले तेजेर एक्स्ट्रा करून GST घेता. दुकानवालो आपल्याक जाय तशी GST घेता. जाल्यार लोकांनी करप कितें? 12 लाखाचो हो शो दाखयला. लोकांक शो दाखयला की 12 लाखाचे तुमकां वर्साची आसा तुमकां टॅक्स ना म्हणून. पण डबलीन टिपलीन GSTच्या मार्फत काडटा तेजें कितें? वखदां जी सिनियर सिटीजनांक वखद आसा कितें आसा तेतूनय कांय ना. बायलांक लागून दुसरी गजाल एक आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वचून आमच्या गोंयकारांच्या हेका लागून जे कांयच दिवंक ना. म्हणजे ग्रह आदाराक लागून आमकां वाडोवन मेळटले आसले ते ना. आमचे म्हयन्याची तांकां मंथली हे मेळटात सिनियर सिटीजनांक ते ना. सिनियर सिटीजनांक वखदांक लागून आसा ते ना. कितेंच तेंच्यांनी हें केलें ना. आनी सरकार आमचे वग्गी रावलेलें आसा. कांयच तेज्या बद्दल उलयलें ना. वायट दिसता की GST लावन लावन भितूरल्या भितूर गरीब लोकांक खाता. गरीब लोकांक हितून खाता. बिजनसमॅन आसा तो जर सेंट्रलाक जर गव्हर्मेंटाक जर टॅक्स भरता जायत ताका होलसेलवालो ताका टॅक्स दिता, GST दिता. ताका लागून तो जो मेन आसा ताका तें मेळटा. मागीर तो काडटा आनी दुकानदाराक दिता. दुकानकार GST लायता आनी आम जनताक दिता. तेन्ना कितें? मागीर आम जनतानूच सगळें फारीक करपाचें आनी बाकीच्या कोणें फारीक करपाचें ना. आनी 12 लाखाची इन्कम आसा ताकाच हें आसा म्हणटा. अशें करून 500,000 रुपया जेन्ना लोकांक ब्लॅक मनी आसा पळय तो जेन्ना भायर हाडटा म्हणून सांगलें तेजेरूय कांय हेंचें हें ना. एका दुकानार आमी वयतात पणजेच्याच जाल्यार तो बेकरीवालो सांगता आमकां की आपूण गुगल पेमेंट घेयना म्हणून. कित्याक? ताका गव्हर्मेंटाक पेमेंट दाखोवपाचो ना. अशें करून लोकांचो पळय भितूरल्या भितूर कोण खाता त्या लोकांचे सुशेगाद भरता. आनी गरीब जनता कित्याक जी हे GST भरून भरून दुदार जावं आनी वखदां जावं सगळ्या बाबतीन भरून भरून GSTचे हितून कशेंय करून सरकार 12 लाखच्या परस हे सुबेज काडटा अशें आमकां दिसता. कॉमन मनशाक काय फायदो ना, कांयच तेंच्यांनी अशें दाखोवंक ना. इवन लेडिसांक महिलांक लागून तेंच्यांनी अशें कांय हें करूंक ना अशें दिसता आमकां. सिलिंडराच्या बाबतीन तेणें कांय आमकां उलोवंक ना. ह्या हितून आमकां कमी म्हणजे किचन आमचें ऑलरेडी महागाच्यान महागा परस तें महाग जालां अशें आमकां दिसता. पण 12 लाख जे म्हणटा पळय ते कोणाची इन्कम आहा तेजी पण कॉमन मनशाची इन्कमूच ना 12 लाख. म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट पळय आसा एक सादोसो मनीस तेजे कडसून सुद्दां वर्सान एकदां तुमी टॅक्सा 12 लाख म्हणजे तेंचे कशे 12 लाख तेजे तेणें ते स्पश्टीकरण तेणें व्यवस्थित दिवंक ना. स्पश्टीकरण तेणें दिवंक ना. गरीब जनता जी एक बायल शेतान आपलें कितें तरी पीक काडटली बाजारांत वचून ती विकपाक बसता जाल्यार म्युन्सिपाल्टी सांगता तुका GST वांगडा दिवचें पडटा म्हणटा ते. तो आपलें बील मारता, सोफा मारता तो. मागीर त्या बायलेन आपल्या शेतान काम करप आपलें हें करप आनी परत आसा त्या गव्हर्मेंटाक म्हणजे पिळपाचें हें कोणाक आसा? फक्त गरीब जनताक पिळपाचो आसा असो हो आमकां बजेट दिसलो आनी ताकाच लागून आमकां हें उलयन दिसलें.